नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वेंचणुके खातीर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांतल्या व्हीव्हीपॅटच्या 100% पडताळणेक निर्देश दिवपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयली. मतदान यंत्रांत चिन्ह लोडिंग केल्या उपरांत 45 दिसां मेरेन सुरक्षीत दवरपाचे न्यायालयाचे निर्देश. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेले आयज जालें मतदान. किरकोळ घडणुको सोडल्यार सगळीकडे शांततायेन जालें मतदान. 13 राज्यांतल्या 88 सुवातां खातीर जाली वेंचणूक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारांतल्या अरारिया हांगा भाजपा वेंचणूक सभेत घेतलो वांटो. फाल्यां सांजे 5 वरांचेर गोंयांत लेगीत आयोजीत केल्या भौशीक सभा. काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी कर्नाटकांत बिजापुरांत आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत घेतलो वांटो. आणि खेळांत आयपीएल क्रिकेट सर्तीन कोलकाता नायट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स पंगडा मदीं आयज जातलो खेळ. कालच्या सामन्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून सनरायझर्स हैदराबादाचेर 35 धांवड्यांनी मेळयले जैत. आता खबरो विस्तारान. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांतल्या व्हीव्हीपॅटा वरवीं मतदान जावचें हे खातीर सर्वोच्च न्यायालयान दाखल केल्ल्यो याचिका आयज सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारल्यात. त्याच वांगडा मतपत्रिके वरवीं मतदान घेवपाचे केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक निर्देश दिवपी याचिका लेगीत सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारल्या. व्हीव्हीपॅटच्या 100% पडताळणेची याचिका लेगीत सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारल्या. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता ह्या खंडपीठा मुखार ह्यो याचिका आयज सुनावणे खातीर आयल्यो. खंयच्या यंत्रणेचेर दोळे धापून अविश्वास दाखयलो जाल्यार लोकशायेक धोको निर्माण जावंक शकता अशें मत न्यायालयान ह्या याचिकेचेर मांडलां. फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या विशयावेल्यो याचिका सुनावणे खातीर न्यायालया मुखार प्रलंबीत आशिल्ल्यो. आयज ह्या सगळ्या याचिकांचेर एकठांय सुनावणी घेतना सर्वोच्च न्यायालयान मतपत्रिकेचेर मतदान घेवप शक्य ना अशें स्पश्ट केलें. ह्या सुनावणे वेळार न्यायालयान मतदान यंत्रांत चिन्ह लोडिंग प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत सिंबॉल लोडिंग युनिट सील करप बंधनकारक आनी ते 45 दिसां मेरेन दवरप. ते भायर अभियंत्यांच्या पंगडा वरवीं मायक्रो कंट्रोलची पोन्नी मेमरी तपासणी करूंक जाय अशी सुचोवणी केली. न्यायालयाच्या निवाड्या विशीं वकील प्रशांत भूषण हांणी अदीक म्हायती दिली. अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदानाक आयज सकाळ सावन सुरवात जाली. देशभरातल्या 13 राज्यांतल्या 88 मतदारसंघांत सकाळी 8 वरांचेर मतदानाक सुरवात जाली. या दुसऱ्या पावंड्यार केरळांतल्यो 20 सुवातो, आसामांत 5, बिहार 5, छत्तीसगड 3, कर्नाटक 14, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्रातल्या 8, मणिपूर 1, राजस्थान 13, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 8, अस्तंत बंगाल 3 आणि जम्मू काश्मीरातल्या एका सुवाते खातीर मतदान जालें. सांजेच्या 5 वरां मेरेन चडांत चड त्रिपुरांत 77.53% इतलें मतदान जालें जाल्यार कमीत कमी उत्तर प्रदेशांत 52%, 74% इतलें मतदान जालें. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावंड्यावेल्या प्रचाराक आतां देट येवंक लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज बिहार आनी अस्तंत बंगाल वेंचणूक प्रचारांत आसात. आयज सकाळी तांणी बिहारांतल्या अरारिया हांगाच्या भाजपाच्या वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेवन भौसाक संबोधित केलें. ये लोकतंत्र का महापर्व है. मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं. मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य
निभाना ही चाहिए, हमें एक कदम भी पीछे। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आज कर्नाटकाच्या प्रचार भोंवडेर आसात. तांणी बिजापुरान आयोजीत केल्ल्या प्रचार सभेत वांटो घेतलो. केंद्रातले भारत सरकार हे अब्जा दिशा तांणी ह्या वेळार आपल्या उलोवपान केलो. लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्नभाग्य, युवा निधि, शक्ति, ये कर्नाटक के गरीब लोगों को दी. तो आप देखिए, वो अरबपति बनाते हैं, 25 अरबपति बनाए उन्होंने. मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं कि हमारी सरकार करोड़ों लाखपति बनाने जा रही है. जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम किसानों को, युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों को देने जा रहे हैं. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेशात वेंचणूक प्रचार सभेत वांटेकार जाले. गुना हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत तांणी आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. देशाच्या उदरगतीचो तांणी आपल्या उलोवपान नियाळ घेतलो. कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी, काका साहेब कलेलकर कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा. मंडल कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा. केंद्र की संस्थाओं में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, ओबीसी आयोग नहीं बनाया, मोदी जी ने किया. नीट की परीक्षाओं में, मेडिकल के दाखलों में और बाकी सारे केंद्रीय संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. भाई और बहनों, सिंधिया महाराज यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है. हम सब में विकास में सबसे समर्पित अगर कोई व्यक्ति है तो गुना वालों, आपका ये महाराज विकास को सबसे ज्यादा समर्पित. भाजपाचे राष्ट्रीय वडील फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां भौशीक प्रचार सभे खातीर गोंयांत येवपाचे आसात. वास्कोच्या जुवारी नगरांत बेजपिलानीच्या पटांगणात सांजे 5 वरांचेर आयोजीत केल्ल्या भाजपाच्या वेंचणूक प्रचार सभेत ते मार्गदर्शन करतले. प्रधानमंत्र्यांच्या भौशीक सभेचो नियाळ भाजपाच्या वडील फुडाऱ्यांनी घेतलो. खर सुरक्षा वेवस्था तैनात केल्या. सुमार 50,000 लोक ह्या सभेत वांटेकार जावपाचो अदमास भारतीय जनता पक्षान उक्तायला. मजगती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान प्रधानमंत्र्यांच्या भौशीक सभेक जावपी गर्दी मतीन घेवन राष्ट्रीय महामार्ग 566 मार्गाचेर येरादारीचेर निर्बंध दवरल्यात. वर्णापुरी जंक्शन ते बिर्ला क्रॉस जंक्शन मेरेन अवजड वाहनांक बंदी आसतली. दाबोळी विमानतळ ते बिर्ला क्रॉस जंक्शन मेरेन दनपारां 1 ते रातच्या 10 वरां मेरेन येरादारी नियंत्रीत आसतली. वाहनां पार्क करपा खातीर लेगीत सुवातो निश्चित केल्यात. खबरापत्रात आता घेऊ एक लहानसो विसव. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए. कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. मडकय मतदारसंघातल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची एक सभा कवळे हांगच्या कापसन सभागृहांत जाली. मडकयचे आमदार आनी पक्षाचे फुडारी वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, बांदिवडे आनी कवळेचे सरपंच, जिल्लो पंचायत वांगडी आनी हेर लोकप्रतिनिधी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. विधानसभे खातीर आपणाक 45,000च्या मताधिक्यान वेंचून दिल्यात. आता ताचे परस अदीक मताधिक्य दिवन लोकसभेचे उमेदवार पल्लवी धेंपो हांकां जैतिवंत करचे अशें आव्हान ह्या वेळार मंत्री ढवळीकर हांणी केलें. अभिमान कित्याक
की हे फक्त सुनील ढवळीकर किंवा मिथिल ढवळीकर किंवा इतर जे आमचे जे स्टाफ आसा ते करू शकचे नाशिल्ले. जर सरपंच पंच आणि आमचो जो यंग कार्यकर्तो किंवा ज्येष्ठ कार्यकर्तो ताणें जर हे आमचे पर्यंत पावूं नाशिल्ले जशें दिलेशान सांगलें तर हे जावंक शकनाशिल्लें. आज जवळ जवळ आज अभिमानान सांगता 500 नर्सी ताचे वयर कमी ना 500 नर्सी वयर पास जावन सर्विसेक लागले. आमचे जे एम आसा 90% वोट्स टू NDA हे साकार जावपाक आमकां वेळ लागतलो आनी आमचो एम तोच आसा 90% वोट जी पडटा ती 90% वोट NDAच्या कॅन्डिडेट बाय पल्लवी धेपोक पडपाक जाय आनी हो एम धरून आमी सगळे मतदारसंघात काम करचें अशें हांव नमूद करतां. आज म्हाका खूब आनंद जाता. देशासयत गोंयांत वेंचणुकेचें वातावरण तापूंक लागलां. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांणी काल गोंयांत येवन पक्षाच्या गाभो समितीची बसका घेतली आनी वेंचणूक प्रचाराचो नियाळ घेतलो. गोंयांतले दोनूय उमेदवार व्हडा मताधिक्यान जैतिवंत जावचे हे खातीर सामान्य मतदारां मेरेन पक्षाच्या मंत्री आमदारांनी वचचे अशी सुचोवणी BL संतोष हांणी केल्ल्याची खबर आसा. ह्या बसके उपरांत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी खबराकारांक जाप दिली. दक्षिण गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सगळे मतदारसंघाचे आमदार पार्टीचे अध्यक्ष प्रभारी प्रमुख कार्यकर्ते हांचे कडेन रिव्ह्यू घेतले आनी तेच्या नंतर मागीर परत उत्तर गोंयांत म्हापसा आमच्या ऑफिसच्या कार्यालयात थंय ते रिव्ह्यू घेतले. उत्तर गोंयचे सगळे आमी थंय आपयले. कितें टार्गेट टार्गेट दोन्ही जिखतात आमी 100% 100% जिखतात. प्रधानमंत्रीची जी सभा आसा आज विनोद तावडेजी येतात आमचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी आनी आमच्या होम मिनिस्टरांची सभा 1-2-3 मेच्या दरम्यान जातली. काँग्रेस पक्ष राज्यघटनेत बदल करून कुटुंब मुख्यालयांच्या मरणा उपरांत तांच्या संपत्तीचो वांटो सरकार जमा करपाच्या हेतान पावलां उखलता. मात मोदी सरकार उदरगती कडेन नदर दिता अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे हांणी म्हळां. काल पणजे भाजपा मुख्यालयांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी ह्या विशयाचेर काँग्रेस पक्षाचेर आरोप केलो. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात आधी आणलं आणि काल त्यांच्या नेत्यांनी उघडपणे बोलताना व्यक्त केलं की आम्ही इनहेरिटन्स टॅक्स म्हणजे गोव्यातल्या माणसाची जी काही मालमत्ता आहे ती मालमत्ता त्या घरातला प्रमुखाचं निधन झाल्यानंतर त्यातला मोठा टक्का हा शासनाकडे जमा होणार आणि मग शासन कोणाला वाटणार तर मनमोहन सिंग म्हणाले त्या पद्धतीने त्याचं वाटप होणार. म्हणजे आमच्या मालमत्तेवर आमच्या वाडवडिलांनी जी काही मेहनत करून प्रॉपर्टी मालमत्ता कमवली आहे त्यावर सुद्धा काँग्रेसचा डोळा आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की सत्तेत आल्यानंतर काय काँग्रेस करू शकते हे या दोन वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे. प्रदेश काँग्रेस पक्षान जैतरथ नावाचे वेंचणूक प्रचार करपी वाहन तशेंच हात देगा साथ बदलेगी हालात ही मिस्ड कॉल मोहीम काल सावन चालीक लायली. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विधानसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, उत्तर गोंयचे उमेदवार रमाकांत खलप आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. पक्षाचे दोनूय उमेदवार व्हडा मतांनी जैतिवंत जातले असो हावेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी उक्तायलो. काँग्रेस पक्षान जाहीर केल्ल्या न्याय गॅरंटी विशीं लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर जैतरथ हे वाहन गोंयभर भोंवतले अशी माहिती अमित पाटकर हांणी ह्या वेळार दिली. संपूर्ण गोंयच्या जनते बरोबर आसा. गोंयच्या जनतेक हो हात साथ दितलो. ताका लागून आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन एक मिस कॉल नंबर गोंयकारां पासत हो आज आमी लॉन्च करतात. जाचो नंबर आसा 9821821898. सगळ्यांकडे मागता जे गोंयकार काँग्रेस पक्षाक साथ दिवपाक सोदतात ह्या तानाशाही सरकाराच्या विरुद्ध जे आज
या राज्यातले लोक जे न्याय सोदतात, म्हारगाय पासत, अनएम्प्लॉयमेंटा पासत, गोंयचे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा लागून, ज्यो आमच्यो न्हंयो प्रोटेक्ट करपा लागून, आमची आवय रिवर म्हादय तिका प्रोटेक्ट करपा लागून, जे आज गोंयान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे जाला ते प्रोटेक्ट करपा लागून, हे सगळे विविध जे आज विशय जे गोंयचे आसात ताका सपोर्ट करपाक प्रत्येक गोंयकार कडेन मागता की तांणी ह्या नंबराचेर मिस कॉल करचो. मिस कॉल येतकीच इमिजिएटली विदीन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स तुमकां व्हॉट्सॅप येतली आणि जे लोक काँग्रेस पक्षाक साथ दिवपाक सोदतात, जे आमची कॅम्पेन हात देगा साथ बदलेगा हालात हाका जुडपाक सोदतात, इंडिया आघाडी काँग्रेस पक्षा बरोबर जुडपाक सोदतात, त्या सगळ्या गोंयकारांनी ह्या नंबराचेर मिस कॉल मारचो. मांद्रेंतल्यो जमनी आनी गांव वांटोवपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वतीन उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार मनोज परब हांणी मांद्रेचे सरपंच प्रशांत नायक हांची भेट घेवन तांकां एक निवेदन सादर केलें. गोंय वांटोवपा खातीर आपलो पक्ष सदांच मांद्रेंतल्या जनते वांगडा आसतलो अशी गवाय उमेदवार मनोज परब हांणी ह्या वेळार दिली. निवेदन स्विकारल्या उपरांत सरपंच प्रशांत नायक हांणी हे विशीं आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. आयज मनोज बाब आमचे बरोबर उबे आसा हांगासर, आमचे बरोबर आयज सपोर्ट आहे, तेंच्यांनी पार्टीचो एक तेंको आमकां एक दिता. फाटल्या झुनिंगेच्या प्लानीक तेन्ना ते आमकां सपोर्ट आसलो, ते आमच्या बरोबर आसलेले. आनी हांवें ज्या पद्दतीनी आमचे मांद्रेचे चडशे नागरीक जे गांव वाचोवपाक लागून फुडाकार घेतलो तेंच्यांनी चडशे म्हाका एक मेमोरंडम दिल्ले की आमचो तेंको तुमकां आसा म्हणून. आणि त्या प्रेमापोटी हो गांव वाचोवपाक एज अ सरपंच म्हणून ह्या विलेज पंचायतीचो हांवें म्हज्या तोंडान एक शब्द येयल्ले की जो आमचो गांव वाचोवपाक लागून जो खंयचो कॅन्डिडेट लोकसभेचो 3 कॅन्डिडेट आसले, एक श्रीपाद भाऊ, दुसरो रमाकांत भाई कदम आनी तिसरो मनोज बाब आसलो. कोणी आसो तो जो मांद्रे गांव वाचोवपाक लागून आपल्या स्वता हातीन बरोवन दिता की तुमकां आमचो तेंको आसा. सात मेक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारांचे मत खंयच्या पक्षाक आसतले हे विशीं लोकांची मतां जाणून घेवपाच्या हेतान दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन दिवचल विधानसभा मतदारसंघातल्या मतदारांकडेन संवाद साधलो. मतदारांनी ह्या वेळार संमिश्र प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. तुझे नाव? निलेश गावकर, अडवलपाल. निलेश बाबा, सध्या लोकसभाचा आवाज आसा, सो बिचोले मतदारसंघात कशें आसा? बिचोले फुल बीजेपीच्याच वारें आसा. कारण कितें आसा? कारण आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हेचे काम जे गेले 2 वर्सां जाल्लेलें आसा डेव्हलपमेंट. आमी आमचे पंचायत क्षेत्र आतां अडवलपाल ग्रामपंचायत हांगासर जाय ते जे फाटल्या 20 वर्सांक जे काम जावन आसले ते ह्या 2 वर्सांक दोतोरान करून दाखयलेले आसा. ते सरकारान असल्या कारणान बीजेपीच्या गव्हर्मेंटा थ्रू ते काम जाता. तुझे नाव कितें? फारूक हुसैन आगा. फारूक बाब, सद्याक लोकसभा इलेक्शन आसा, सो हिंगा आवाज कसो आसा? हिंगा आवाज सध्या आमचो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा पळय डॉक्टर शेट्टी आहे, चडसो तो खंय आहा पळय तेज्या बरोबर लोक आसा. कळ्ळें? सो सद्याक पूण आतां 3 कॅन्डिडेट आसा. हय. सो खंयच्या सायडीच्यान? ना, दोतोर खंयचे सायडीक आसा पळय तेज्या बरोबर लोक आसा. अशें कित्याक म्हणजे हांगा जे डेव्हलपमेंट जाला पळय आनी जे कितें जाता डेव्हलपमेंट ते डॉक्टर शेट्टीच्या हेज्या खातीर जाता. कळ्ळें? सो तेज्या खातीर लोक तो डेव्हलपमेंट करतात आनी लोकांचें काम करता म्हणून लोक तेज्या बरोबर आसा. सर, तुमचें नाव? पद्माकर अजित मळीक. सद्याक लोकसभाचो प्रतिसाद बिचोले मतदारसंघाक कसो आसा? लोकसभेक आतां आमचे लाटंबरचे पंचायतीन हांव सरपंच आसल्या कारणान आतां लोकांक सगळ्या आमचे फूल पंचायतीन एज वेल एज बाकीचे जे नियरस्ट पंचायत आसा आमचे त्या पंचायतीकूय एप्रोच आसा. आनी आतां सद्याच्या सिच्युएशनान पळयत जाल्यार लोकसभेक जवळ जवळ बीजेपीची सायड आसा पळय ते फूल स्विंग आसा आनी मॅक्झिमम लोक बीजेपी सायडीनूच आसा. कमलाचे सायड कमल ना तशें तितले तांकां म्हणजे सामकेच नेग्लेक्ट ना, पूण सादारण एक 10% किंवा एक 25% लोक आसा तेंच्या वांगडा. तुजें नांव कितें? मनोहर वासू घाडी. मनोहर बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो ह्या मतदारसंघात कशा आवाज आसा?
ह्या मतदारसंघात जास्त BJP आहा हय आणि आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांनी इतकी फिल्डिंग लायल्या की तेणी जो हांगा विकास केला 2 वर्सांनी जो विकास केलो लोक त्याच्या पासून सारके भुरगे बी आमचे बेकाम इतले वावुरतात की आणि सोचपाचें ना तेंच्यांनी 2 वर्सांनी इतको विकास म्हणजे जॉबाक भुरग्यांक लायले प्रायवेट सेक्टरान कामाक लायले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांनी. मॅडम तुमचें नांव कितें? हांव नीता संजय नायक. ओके मॅडम सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा सो बिचोले मतदारसंघान कशें आसा? बिचोले मतदारसंघान BJPचोच आवाज आहा. पण तुमचो आमदार हिंगा इंडिपेंडंट आमदार इंडिपेंडंट आहा पण त्याचो सपोर्ट BJPकूच आहा कित्याक BJP सध्या त्याचो विकास बरो चल्ला BJPचो चारूय वाटेन म्हणजे इकॉनॉमिकल पळोवंक गेल्यार सोशल पळोवंक गेल्यार चारूय वाटेन विकास चल्ला. आमच्या बायलांकूय तेणी खूब वयर काडला. आमदाराची कामां आसा ती बरी चल्ला हांगा आनी तेचो BJPकूच तेको आसा न्हू सो आमी सदांच आमदार वांगडा आसतली BJP वांगडा आसतली. खासदार कोणी जिखून येवन फाल्यां ताणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? ते डेव्हलपमेंट म्हटल्या बरोबर ते आमचे बाकीचो विकास आहा त्या बरोबर भुरग्यांची जी कामां आसा ती तेणी करची. म्हजें नांव नारायण साळगांवकर. सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा सो बिचोले मतदारसंघान कशें आसा लोकसभाचें? बिचोले मतदारसंघान लोकसभाचे एकदम बरें आसा कारण श्रीपाद भाऊक बरें पॉझिटिव्ह आसा कित्याक आमचो जो MLA आसा पळय तो फुल स्विंग तेच्या खातीर काम करता आनी श्रीपाद भाऊन जे काम केलें आहा पळय तेजे कामाची पोस्ट पावती नक्कीच लोक ताका दितले. लोक थोडे म्हणटात की डेव्हलपमेंटा बाबतीत खंयच श्रीपाद भाऊ कमी आसा अशें दिसना प्रत्येक गांवान आनी प्रत्येक विलेजीन प्रत्येक म्हणजे सिटींतल्या प्रत्येक तरी आपलो एक ना एक तरी प्रोजेक्ट केल्लो आसा. सर्विसी बाबतीत म्हण मोपा एअरपोर्टार म्हण आनी मागीर थोडे हितून आयुश्यान थोड्यांचे लायलेले आसा त्या बद्दल काय येना पण डेव्हलपमेंट इट्स ओके बरो आसा. म्हाजें नांव विशाल विठ्ठल परब. ओके विशाल बाब सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा सो बिचोले मतदारसंघात लोकसभाचो कसो आवाज आसा? सगळ्यांक खबर आसतलीच आज म्हणजे आज कितें चल्लें तें BJP आनी नॉर्थ गोवान तरी पण म्हाका दिसता बिचोलेन एक आमी 90 to 95% BJP आहा. जे एक मेन कारण हांव तुका सांगूंक शकता की एक आमचो आज लोकल MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आमी आसा बिचोले मतदारसंघान आनी लोकसभाची निवडणूक विचारता आमी लोकां कडेन विचारले हिंगा तेन्ना तेणी मोस्ट ऑफ ताणें सांगलेलें आसा की जो आमचो इंडिपेंडंट आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसा तेच्या बरोबर आसतले. कांय जाणांनी तरी म्हटलें जेन्ना ताणें BJPक पाठिंबो दिला सो आमी BJPचे कॅन्डिडेट श्रीपाद नायक हेज्या सपोर्टान आसतले. आमी तांकां हें विचारलें की काँग्रेसाक RGकूय सपोर्ट आसा थोड्यांनी म्हटलें कांय ना थोडे म्हणलें 5-10% आसतले पूण एट द एंड ऑफ द डे वोटींग जातलें आनी कावंटींग येतलें तेन्नाच गमतलें रिजल्ट कोणाच्या फेवरान हिंगा लीड कोणाक मेळटा पळय ती. कॅन्झल रॉड्रिगीज DD न्यूज पेंजीम गोवा. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. हाउ टू वोट. सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है. मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है. अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड. पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है. कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है न बाध्य कर सकता है. मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है. मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए. सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे. पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी. बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है. वोटिंग के 3 चरण हैं. सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा. आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है. दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा. आपका सीरियल नंबर डालेगा. मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा. आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा. फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे. मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा. आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे. याद रखें,
ये बटन केवल एक बार दबाएं। आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी। आप ईवीएम वीवीपैट यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं और बीप की आवाज आएगी। लीजिए, आपने वोट दे दिया। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। विसोपरांत येवकार आतां पळोवया मुखावेले खबरो। लोकसभा वेंचणूक प्रचार काळांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि भाजपाचे हेर फुडारी मतदारां मदीं चुकीची म्हायती पातळयतात आणि आदर्श आचारसंहितेचो भंग करतात अशी कागाळ काँग्रेस पक्षान राज्य मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांचे कडेन केल्या। हे विशींचे निवेदन पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आयज वेंचणूक अधिकाऱ्यां कडेन सादर केलें। दक्षिण गोयचे काँग्रेस उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांच्या संविधाना संदर्भात केल्ल्या कथीत विधानाचेर भाष्य करून प्रधानमंत्री, मुखेलमंत्री आणि हेर भाजपा फुडाऱ्यांनी आचारसंहितेचो भंग केल्ल्याच्या कागाळी दखल भाजपान घेवन पत्रकार परिशदेंत जाप दिली। पक्षाचे म्हणयारे गिरीराज पै वेर्णेकर, यतीश नाईक, भाजपा मोर्चा अध्यक्ष समीर मांद्रेकर हांणी पत्रकारांत काँग्रेस पक्षाक केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 10 वर्सांच्या काळात जाल्ल्या कामाच्या भाजपाची सत्ता येतली असो दावो गिरीराज पै वेर्णेकर हांणी केलो। आज सगळ्यांनी तांणी व्हडलो जो जोक केला तो म्हणजे तांणी आज कंप्लेंट फायल केल्या की जे कमेंट्स विरियाटोन केले, जे म्हाका दिसता सेपरेटिस्ट अशे कमेंट आसा ते ताजेर जे प्रायम मिनिस्टर किंवा मुख्यमंत्री आणि बाकीचे आमचे नेते उलयल्या ते व्हायोलेशन ऑफ मॉडल ऑफ कंडक्ट। तर हे जेन्ना काँग्रेसच्या अमित पाटकराक त्या विरियाटोक आणि सगळ्यांक हांव एक प्रश्न विचारता। पहिली म्हणजे ही जी कंप्लेन केल्या ती उलटा चोर कोतवाल को डाटे अशीच आसा, कारण ताणी कॉन्स्टिट्यूशनाचो अपमान केलो म्हणजे तो विषय कितें काडटा आसत पण ड्युअल सिटीजनशिपची मागणी करतना सुद्धा ताणी कॉन्स्टिट्यूशनाचो इन्सल्ट करपाची गरज नाशिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग म्हळ्यार IPL क्रिकेट खेळांत काल अनपेक्षीत निकाल पळोवपाक मेळ्ळो। धांवड्यांचो पावस घालपी सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा मुखार जैत जोडपाक धडधडपी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचो पंगड आशिल्लो। पयली फलंदाजी करून 287 धांवड्यांचो पावस घालपी हैदराबाद पंगड काल 207 धांवड्यांची मोख पेलूंक शकलो ना। तांकां निर्धारीत 20 षटकांत 8 गडे वगडावन 171 धांवड्यो काडप शक्य जाले आणि 35 धांवड्यांनी हार खावपी मजगती आयज कोलकात्यांतल्या मैदानाचेर कोलकाता नायट रायडर्स आड पंजाब किंग्स हांचे मदीं आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। वेंचणुके खातीर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांतल्या व्हीव्हीपॅटच्या 100% पडताळणेक निर्देश दिवपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयली। मतदान यंत्रात चिन्ह लोडिंग केल्या उपरांत 45 दिसां मेरेन सुरक्षीत दवरपाचे न्यायालयाचे निर्देश। लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेले आयज जाल्ले मतदान। किरकोळ घडणुको सोडल्यार सगळी कडेन शांततायेन जाल्ले मतदान। 13 राज्यांतल्या 88 सुवातां खातीर जाली वेंचणूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारांतल्या अरारिया हांगा भाजपा वेंचणूक सभेत घेतलो वांटो। फाल्यां सांजे 5 वरांचेर गोंयांत लेगीत आयोजीत केल्या भौशीक सभा। काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी कर्नाटकांत बिजापुरांत आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत घेतलो वांटो। आणि खेळांत IPL क्रिकेट सर्तींत कोलकाता नायट रायडर्स आणि पंजाब किंग पंगडा मदीं आयज जातलो खेळ। कालच्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून सनरायझर्स हैदराबादाचेर 35 धांवड्यांनी मेळयले जैत। इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।